थंय रावल्ले स्कुला कडेन कॅम्पींग करताले आनी एकटी बायल येयले तेजी स्लीप म्हाजे कडेन आशिल्ली आपल्याक म्हणपा लागले म्हाका स्लीप दी ये दी म्हणपा लागले वोटींग करपाक हांव ताका दितालें बोल्सांतले काडून केतन भाटेकारा येयलो पयशे वाडटा म्हणून सगळे पोलिसांक बोवाळ घालपा लागलो कितें म्हाजे सायडीन एक पुलीस आशिल्लो तो सुद्दां पळयतालो हांवें ताका हे दितालें बेश्टे आपल्याचेर आरोप करून आंगार येयलो आनी म्हाका फाटल्यान मारलो आनी गळ्यान हात घालपाक लागलो आनी ताका येवन सकयल घालून मारपा लागलो ताका आनी म्हाका म्हणपा लागलो म्हाका सकाळीं तो धमकी दितालो तुका कितले पयशे जाय सांग तूं फाटीं सर म्हाजें मतां फोड नाका तुका कितले पयशे दिता तूं पयशे दिना तूं फाटीं सरना न्हू तुका सारकें शिकयता तुका आज ना फाल्यां दाखयता म्हणून आमकां धमकी दिवपा लागलो आनी सगळे पुलिसांक काडून आमकां भितर उडय आमी म्हणलें ताका सांगलें आमचे कडेन पयशेच ना आमी खंयचे पयशे वाडटले आमचे बोलूच सगळें दाखोवन ना आमच्या आंगार येवन मारपा लागलो आनी तेजे वांगडा आनी 4 भुरगे तेजे धमकी दिवपा लागले आमकां तुमकां दाखयता
आतांच मतदान केल्लें आसा आनी आज ज्या पद्दतीन लोकांचो पाठिंबो प्रत्येक बुथाचेर जे लोक जमले आसात, कार्यकर्ते जमले आसात, जो उत्साह लोकां भितर आसा ते पळयत जाल्यार म्हाका पयलींच जी अपेक्षा आसली, जे म्हाका विश्वास आसलो म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर, तो आज पूर्ण जाताना दिश्टी पडटा. जे हांवें पयलीं फावटी म्हणलें, प्रत्येक फावटी म्हणलें की म्हाका ही मार्जीन जी आसा म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता ह्या फावटी, कित्याक जिल्ला धरून म्हणजे 6 इलेक्शन आनी 6 इलेक्शनाक म्हणजे आज पर्यंत जितली मार्जीन हांवें केन्नाच घेतली ना, तितली मार्जीन म्हणजे कार्यकर्ते ह्या फावटी दितले अशें हांवें सांगलें. आनी आतां पळयत जाल्यार प्रत्येक बुथार जर पळयत आनी जर कार्यकर्त्यांची ओड आनी जर टेबलाची जर गर्दी पळयत आनी ज्या पद्दतीन वोटींग जाता तें जर पळयत जाल्यार आज पर्यंत केन्नाच म्हाका लीड मेळ्ळी ना, तितली लीड आज ह्या फावटी आज म्हाका मेळटा दिश्टी पडटा.